सोशल मिडियाचेर आमचो आदलो झडपी मेंबर मनोज कोरगांवकर एलिगेशनां भारतीय जनता पार्टीचेर आमच्या दयानंद मांद्रेकराचे एलिगेशनां करिता की भाईन कांयच काम करूंक ना म्हणून। जाल्यार हांव ताका विचारूंक सोदतां, तूं जेन्ना 10 वर्सां झडपी मेंबर आसलो तेन्ना वेल्ल्या काणक्यान कितें केलें? खंयच्या भुरग्याक जॉबाचें काम पळोवंक ना आनी कांय ना। डेव्हलपमेंट म्हणटा तें भाईनूच केलें की वेल्ल्या काणक्यान 3 तळी आसा जी नारायण देवाचे विश्वाटी आणि सिद्धपुरुष नारायण देवाची 3 तळी केली। पंचायत नवी बांधली, पंचायत घर म्हणून दुसरें काम आहा तेजे अजून अर्धेच काम आहा। वयल्यान ही सरपंच तेजी बायल आहा, ही कसले हितून इनिशिएटिव्ह घेवंक पळयना, फक्त म्हणटा भाईन कांय करूंक ना, कांय करूंक ना। भाई म्हणजे कोण? मांद्रेकर भाई। आणि तो म्हणटा, मनोज कोरगांवकर म्हणटा भुरग्यांची म्हणटा कामां जावंक ना, भुरगे बेकार म्हणटा। तो 10 वर्सां आसलेलो झेडपी म्हणून, तेणी कितें काम केलें? खंयच्या भुरग्याक बाई कडेन जावंक दयानंद मांद्रेकर कडेन हाडलो आनी ताणें काम केलें तेणी सांगचें आमकां। तेणी मावडे पोस्ट लायल्यात, सगळ्यांक कामाक लायल्या आनी थोडे पोस्ट विकल्या सुद्दां, ते सगळ्यांक ग्रामस्थांक आमकां खबर आहा। आनी ताका जर मायकल घेवन भोवात, तेगे पडटा तें वोटींग ताका सुद्दां पडचें ना आमगे। एकलो भोवत जाल्यार थोडे वोटींग काडटलो, ताका घेवन भोवत जाल्यार काणके वेल्यान कांयच वोटींग पडचें ना हाका दोनूय सगळ्यांक।